आयज आमी एमएसा कडेन आसा आणि फाटल्यान आमी पळयलो जाल्यार फ्लायओव्हराचो पिलर आसा आणि तो कटर आसा तो आयज फ्लायओव्हर कातरता, पिलर कातरता. आता दाबोली एअरपोर्ट टू एमएसा कडेन ऑर्डर येयला हायकोर्टाचो की हे पिलर मोडचे पडटले, कित्याक हो जो पिलर आसा तो ऑब्स्टिकल लिमिटिंग सर्फेसात जो आसा तो एविएशन रूल्स पळय आसा हो फनल झोनान पडटा आणि हो वायलेशनान आसा, कित्याक तेजो पळय हायट पळय आसा तो चड आसा. आता हांव गोंयच्या सरकाराक आणि नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक आणि PWDक विचारपाक सोदता की तुम्ही ह्या प्रोजेक्टाक परमिशन दिले कशें. जेन्ना नेवीन मुरगांव प्लॅनिंग ऑथॉरिटीक ऑब्जेक्शन बरयलें त्या ऑब्जेक्शनाच्या अंडरान ह्या डिपार्टमेंटान ह्या वेंकटराव पळय आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडाक कॉन्ट्रॅक्टराक परमिशन कशें दिलें बांदपाक. आता हो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 500 कोटीचो आसा. हेजो आयज लॉस, एक चेकराचो लॉस हो कोण पयशे वसुली करतलो. सो हेचेर सिद्ध जाता की PWD डिपार्टमेंट आणि नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी इज हँड इन ग्लव्स विथ दिस वायलेशन. चोरी ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक खबर ना की परमिशन लिमिट्स कितें आसा, ह्या परमिशन खंय घेवचें पडटा. हो कॉन्ट्रॅक्टराक सरकाराक कॉन्ट्रॅक्ट कित्याक दिला तो. सो हांव मागता गोंयच्या सरकाराक की ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक पयलो ब्लॅकलिस्ट करचो आणि जे PWD मुरगांव प्लॅनिंग ऑथॉरिटी आणि नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीजाचे ऑफिसर आसा तेंचे ताबडतोब सस्पेंड करचे आणि तांकां ब्लॅकलिस्ट करचे. हांव गोंयच्या सरकाराक विनंती करता. आणि तशेंच आमी आयज कोर्ताली ब्लॉक काँग्रेस वी विल फायल अ कंप्लेंट टू द पुलीस डिपार्टमेंट and all of those officers involved जे परमिशन पळय ह्या प्रोजेक्टाक दिलेलो आसा तुम्ही हेचेर एक्शन घेवचो पडटलो. आयज बारीक लोकांक तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर दिना. लायटीचे प्रॉब्लेम आसा आमचे कोर्ताली सांकवाळ एरियांनी, उदकाचे प्रॉब्लेम आहा, आमकां 24 वरां उदक मेळना या 24 वरां लायटी सारकी मेळना आणि तुम्ही वेस्टफूल एक्सपेंडिचर करता आणि मागीर ब्रिज कातरता. सो आमी सांगता गोंयच्या सरकाराक की हेचेर कारवाय जावपा जाय, हेचेर SIT प्रोब जावचोच पडटलो, कित्याक असलो मेगा प्रोजेक्ट जो मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा आणि असलो केरलेस एटिट्यूड आसा डिपार्टमेंटाचो खंय ना खंय सरकारान ओनस घेवचेच पडटले. आणि हांव मागता गोंयच्या CMान हेचेर ताबडतोब. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.